नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी आसात वार्का कॉन्स्टिट्युएन्सीन चर्चिल आलेमांव हे आमचें एक व्हडलें नांव. चर्चिल आलेमांव कितले वेळा जिखून आयले हाजी तांकांच याद ना. ते मुख्यमंत्री जाल्यात, ते 2 वेळार मेंबर ऑफ पार्लमेंट आनी एकूण गोंयच्या राजकारणांत चर्चिल आलेमांवाचें नांव घेतले शिवाय तें राजकारण पूर्ण जायना. चर्चिल बाबा हांव तुमकां येवकार दिता. कितले वेळा तुमी आमदार जाल्यात तुमकां याद आहा? हांव 84 पॉलिटिक्सान भितर सरलो बरा. हय, पॉलिटिकान भितर सर म्हण हांव भितर सरनासलो. म्हगेलो संपलेलो गुरू डॉक्टर विलीन म्हाका घातलो कोंकणी हेका लागून. तेन्ना कोंकणाच्या लागून आमी झगडले बरोबर. आनी तेन्ना ताणें म्हाका वर्सान घातलो. आनीक 84 म्हाका 5 मतांक कितें डिफरंट जालो. म्हाका इलेक्शन कांय समजलें. मागीर हांव कंटिन्यू रावलो. मागीर 89 हांव हायर सुद्दां जिखिल्ली ना. बाणालकारान जिखयली म्हाका हायर सुद्दां. हय. आनी आज पासून चर्चिल आलेमांव म्हळ्यार बाणालीचो लोक सगळो मुगेलो मोगाचो लोक सदां म्हजे बरोबर. बरोबर. आनी हांव तेजे बरा. हांव म्हाका खंयचे पार्टीचो लिडर न्हू. हांव लोकांचे लिडर, लोकांक लिडर करता. सारकें. तूं ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेसीन लढटा. सो ही एक बंगालची पार्टी. तृणमूलान कित्याक वचचें दिसलें? कारण काँग्रेस किंवा एनसीपी हो एक गोंयची एक स्वाभावीक पार्टी. थंय तूं तरी चोवपाक गेलो जाल्यार गोंयांत 2 पार्टी आहल्यो. एक म्हळ्यार ती MG भाऊसाहेब बांदोडकर आनी एक म्हळ्यार ती UG जागशीकर. हय. तेन्ना गोंयांत आनी खंयचे पार्टी ना. तेन्ना लोक कितलो 6 ते 7 लाख लोक. 7 लाख. तेन्ना आमी भुरगे. जेन्ना UG स्प्लीट जाली उगड आसा तुका. हय, सारकें. UG स्प्लीट जाली. दोतोर विलीन सेपरेट गेलो. बरोबर. दोतोर विलीन दिल्लीसून काँग्रेस यू मारली. दिल्लीसून हाडून ती इंगालो ती ना. सारकें. थिंगसून हाडल्या. हय. येयली म्हणटकच मागीर ताणें 1 सीट हाडली आनी जागशीकराचे 3 येयली. आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान गेलो. तेन्ना MG स्ट्रॉंग आसा तेन्ना. आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान खूब कामूय बरें केलां. तें मातशें चुकलें म्हणटा तें महाराष्ट्रांत तें चुकलें. मागीर कितें जालें तेन्ना हो 7-8 लोक आहलो तो बॉब मारताले विलीक. तुवें ही दिल्ली पार्टी आमकां कित्याक हाडली? मागीर ती दिल्ली पार्टी सारकी मुखार वचत रायली. म्हणजे काँग्रेस आय जाली. सारकें. आनी काँग्रेस आय पड जाल्या तेन्ना कितें आसलें आमी तेन्ना पॉलिटिक्सान तितलें ना. पूण जेन्ना एक इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर जाली तेणें सारकी हिंदीचेर कंट्रोल केलो बरो. त्या शाळेंत तेगेलो पूत जेन्ना राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर जाला तेन्ना काँग्रेस म्हणटा तें एक सारकें ओशन. राजीव गांधीक संपल्या राजीव गांधीक न्हू इंडियेन न्हू आख्या संवसारान मानून घेतलो. इज अ गूड प्रायम मिनिस्टर. आनी त्या टायमाचेर कितें त्या टायमाचेर आमी जाणा ते प्रमाणे हो गुंडूराव हो न्हू आतां तो न्हू तो पाय गुंडूराव माधवराव सिंधिया पायलट शरद पवार ऑपोजिशन लिडर तो मागीर शरद पवार ममता बनर्जी ही सारकी तेंगेली स्ट्रॉंग एक काँग्रेस. मार्गरेट आल्वा तुगे फ्रेंड. मार्गरेट आल्वा सगळी स्ट्रॉंग दिसाली हांबी दिसाली. सो त्या टायमाचेर कितें जाली काँग्रेस म्हणटा अशें जालें. जेन्ना राजीव गांधी संपलो तेज उपरांत हे सगळ्यांक दुखयले पार्टीन. ते शरद पवार ऑपोजिशन लिडर आहलो ते प्रायम मिनिस्टर जावपाक गेलो ताका ना म्हणलें तो भाशलो. जेन्ना ही ममता बनर्जी तितून आहली ते त्रास केले ती भाशली. सगळे गेले आतां एक पंड जाना. एक गायरो जाला गायरो. तरी आसतना आमचे कितें गोंयचे लोक ते काँग्रेस बेगीन आहले. हांवूय आहलो. आमकां खूब दुखयलें. म्हाका तितू भायर दुखयलो भायर घायल घरा हाडलो पोतानूच घरा हाडलो अशें करून जायत म्हाका केलां खूब. सो म्हाकाय कितें काळजांत दिसतालें बी काँग्रेस बरी ओके चलता. जेन्ना हांवें चोयलें थोड्या दिसांनी रुजीन फाजलपा प्रेसिडेंट जालो तेन्ना तेणें आमकां 2 सीट मागली. 2 म्हणजे चर्चिला भितर गे पयलीं तेन्ना गव्हर्मेंट करता रुजीना. तेन्ना म्हाका भितर घेवना. तुका भितर घेवपा जायना. मागीर ताणें कितें सांगलें म्हाका तुगेलो दिग्विजयान तूं म्हणलो नाल्ल पार्टी वच. आमी बाबा चोय नाल्ल पार्टी म्हणटा आमच जाल्या ती म्हणून आमच केल्या. तो म्हणलें विजय म्हगे फ्रेंड आनी तो म्हणलें ताका तरी पॉलिटिक्सान तरी भितर सरपाक लुगार म्हणून हांवें गेला. कित्याक एक टायमाचें म्हणलें थिंगा पेदाद म्हणटा स्ट्रॉंग आहलें. हांव थिंगा वचोन ते पेदादी बी ते सगळें देवन तेन्ना म्हणटा ताका एक एंट्री दिल्या. आनी मागीर म्हणटा तो MLA जाला. आनी त्या पार्टी आत केल्या.
हांवें पार्टी केलो तो दिग्विजय म्हणजे खबर पासून ना हांवें पार्टी म्हणजे कोण हांवें म्हणजे एदवार्ड फालेराव गेले त्या इलेक्शनात तो तुका गो फॉरवर्डा वच म्हणटा हय एदवार्ड फालेराव तो तुका काँग्रेसीन तेन्ना घेतलो ना गेलो ना आनी म्हाका म्हणला तूं घेवपाक जायना कोण करपाक जायना म्हणला तुजे म्हणलो लुईस बजाराची केस आहा आमी वावर तुका दिगंबराची आहा ती दिगंबराची आहा ती तो एमएलए जाल्यार केस जायना सो हांवें म्हळें चोय तूं म्हाका खंयची वचूं नाका हांव म्हळें हांव एनसीपी वयता एनसीपी गेल्यार म्हाका तूं उडयता म्हणलो ओके एनसीपीन म्हाका आपोवना हांव वर्सान एनसीपी गेलां मागीर तो हिंगा येयलो 4 दिसा म्हळ्यार म्हाका खबर ना 4 दिसा म्हळ्यार तो एक तो जर्मन म्हूण काँग्रेसीक आहलो ते घेवन पिंटू थिंग येयलो आनी राती सगळें आपयलें ताणें सगळें कायतो बायतो सगळें थिंग आपयलें आनी सांगिल्लें मी सगळ्यांक सांगिल्लें कायतो कोट घाले चर्चिला चड बरें मागीर म्हणलें म्हाका पूण आमचे बाळाले लोक कितले स्ट्रॉंग तो बाळाले लोक सदां एप्रोच म्हाका आनी हांव सदां एप्रोच तेंका आनी ते लोक जाणा मुगेलें कितें काम हांव दीस रात तेंचे बरें काम करप आसता हांव आयकता कितें जालें सांगता मागीर तें जालें न्हू जालें तरी उपरांत हेणें हें केलें म्हाका 5,400 लोक हेजेर वोट म्हाका सांग तूं हाय बाळा लोकांनी निवडून दिलो तेज्या पयलीं सांगता हेज्या पयलीं एक फावटी म्हाका काँग्रेसीन भायर मारलो युजीडी पार्टी केलें तेन्ना म्हाका आतां आमी सांगत आमी सांगिल्ले प्रमाणे हांव पद बसलो हिंगा जिखलो मागीर म्हाका युजीडी बी म्हणलें तूं हेजेर बस एदवार्ड फादराचेर बसलो हांव सावथ लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो हांव इलेक्ट जालो लोकसभा मागीर मुगे जाग्याचेर ते म्हणलें बाहादूर जगोनाथ हांवें जगोनाथ दवरलो तेन्ना राणी गव्हर्मेंट काँग्रेस राणीन एक एक बाळाले क्वेश्चन्स एक एकले मिनिस्टर दवरलो आनी आलोवाल्या पळय आहा सारकें तो येयलो आनी आग्नेलो आलो म्हणटा तेजो कॅन्डिडेट तेजे घरान दवरलो सो इतू केला सोड देखून बाळाले लोकांनी कोण जिखयलो म्हज्या भावा जिखयलो न्हू सो बाळाले लोक पळय म्हणटा आलेमांव फॅमिली आज कितल्योश्योच व्हडली जाल्या आनी ती एक गोंयांतली एक पॉलिटिकल फॅमिली जाल्या हय आज चर्चिल आहा चर्चिलाल धूव आसा चर्चिलालो भावालो चलो आहा आतां राजूबाब आतां तुमी दोग जाण भाव आहाय एक भाव सेपरेट गेलो म्हणटा ते आनी म्हाका तेगे घराणे दुसरे मानता मानना मानता पूण हांव तुका उलयता कितें थंय आलेमांव फॅमिली चिकेट कितल्या तेमगे जाता आलेमांव आलेमांव म्हणटा कितें आहा आलेमांव म्हणटा एक फॅमिली आसता एक आलकुंज आसता ते आज चिकेट कितले आलेमांव तेमगेले आतां मुगे आलेमांव पळय हाय मुगेले आलेमांव 6 जाण भावांतले 3 जाण भाव मेल्या 3 जाण भाव आहाय ते एक आपापल्याचे घेवन गेले सो म्हाका चर्चिल आलेमांव जर नाशिल्लो जाल्यार आलेमांव फॅमिली पॉलिटिक्सान येवपाची न्ही आतां हांव पासून येवपाना पॉलिटिक्सान ना पूण तूं आयलो म्हाका हाडलो पॉलिटिक्सांत जेन्ना हांवें कोंगांनी लागून काम केलें 2 लाख लोक थिंगा वयलो दोतोर विलीन म्हाका हाडलो पॉलिटिक्सांत हाडलो म्हणटकच कितें आसता चोय एक तूं समज हायल्यान दोतोर तुगेलो पूत आतां दोतोर करता न्हू बरोबर तेन्ना कोणी सांग तूं पुता दोतोर कित्याक गेलो काय इंजिनियर आहा न्हू इंजिनियर करता तेका मागीर जाणा तूं इंजिनियर पॉलिटिक्सान कितें करप तें पॉलिटिक्सान सेम आसता पॉलिटिक्स पळय म्हणटा कोणाक तर येवपाक जाय सोजा भुरगीं आहाय 5 चेडवां आमगेलीं 4 जाण चेडवां पॉलिटिक्सांत तेंकां इंट्रस्ट ना मुगेले एक चेडूं पळय म्हणटा लॉयर तें एडवोकेट लॉयर तें हिंगा डेली सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टान प्रॅक्टीस करपी पूण हांवें आपयलें नासलें पूण जेन्ना डिबेट आहा तो डिबेट येतालें तें हांव एमपी आसलो डिबेट म्हणल्यार तें नंबर 1 पूण म्हाका खबर ना तें पॉलिटिक्स येतलें म्हूण जेन्ना तें डिबेट जाणा तें सगळ्यांक जाणा तेका हांवें हाडलें ना तें आप पर्सनली गेलां पॉलिटिक्सान कळ्ळें पूण तें तुमी पळय आतां एनसीपी तुका 2 तिकेट दिवपाक ना म्हणली म्हणून तूं तृणमुलान गेलो एनसीपी न्हू हय एनसीपी आशिल्लो न्ही एनसीपी म्हाका 2 तिकेट दिना म्हणल्यो एनसीपीन म्हाका 10 तिकेट दिता म्हणल्यो एनसीपी तेशें गेलो ना हांव सांगता तें कितें जालें तें मागीर कितें घालता तूं पूण हांव कितें सांगता आतां फकत मरे गोंयां दोळो म्हणटा चर्चिलाचेर हांव न्हू फगल्यालो कित्याक तें खबर ना तूं म्हाका सांगची फॅमिली पॉलिटिक्स म्हणटा तो मिनींग पयलीं दिसना तुका सोनिया गांधीन दाखयलें म्हणून सोनिया गांधी आनी तेका राहुल तेका चाळून दो ती दोगांय हाय मरे मागीर ती फॅमिली पॉलिटिक्स जायना ना हांव विचारता ना पूण गोंय ना रे गोंय ल्हान न्हू रे आयक रे अरे आयक रे अरे आख्खे स्टेट अरे तूं म्हाका सांग खूंयचे तूं एक वच महाराष्ट्रा वच हो बाल ठाकरे 4 कोंटे ना
उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे त्याका चळ हा मरे दुसरा तो हय तोय हा तोय हा. दुसरो ताका राज अरे लालू पडे हा लालू गेले कितले जाण आसताले व्हडले आनी धाकले नाही ना तूं आतां धाकल्या त्याचे लागत दूख जाता तुका राणी चळ हा मरे तिका दूख जालें ना तुका आय करे राणी चळ हा बाबूशाह बायल हा चळ देवाले हा थिंग फॅमिली जाय तुका लागना तुका हो तुगे आतां येयलो तो इतले बीजेपी सगळे हावून आतां सोडून येयलो तो कोण तो तुगेलो मायकल बायल हा थिंग तुका तें लागना अरे हांव कितें सांगता तुका म्हजेर कितें आसा तुमचेर म्हणजे हांव सगळे लोकांक बरें करता म्हूण तुका नाका हांव बारीक लोकांक सापड करता म्हूण तुका नाका हांव एश कितें आहा अरे अशें ना म्हजेर फाटले इलेक्शनाक कितें जालें नाही तो एक इश्यू जाल्लो न्ही इश्यू म्हज्या फ्रेंडान गेलो तो विजयान गेल्लो फॅमिली विजयान गेलो म्हज्या फ्रेंडान गेलो विजयान चोय दुसरे फावट हें केलो की हांव पारेकाराचेर बसता म्हूण तेन्ना हांव एक तृणमूल काँग्रेसीन गेला बीजेपी कोता आमच्या ते गेले पण म्हगे फ्रेंड तो पण बीजेपी कोता चड आतां विजयान मेलो कितें केलें म्हाका लास्ट टायम इलेक्शनाक अरे हो जाणटो पापा कित्याक बसता आतां तेगे खेदोंग चली पळय काजर जाता आनी पळय ते जाता सांगता बाबा तुवें पापा जाला म्हूण बसना म्हूण दिसता तुका अरे कितें आसता थंय जेन्ना लोकांक जाय लोक हांवें आतां हें निमाणें म्हगे इलेक्शन निमाणें म्हाका आनी नाका हांवें ऑलरेडी टेकन डिसिजन दिस माय लास्ट इलेक्शन कितें जाय मरे हांव इलेक्ट जालो की ना हांव घरान म्हगे फॅमिली खूंय घेवन भोंवना तारोडे आसतना हांव सगळे फॅमिली खूंय भोंवतालो फकत एक वालांगाणी वयता जालो वालांगाणी आसतना आमी एक 7-8 दीस 10 दीस रावताय पूण हांव दीस आनी रात लोकांक बरें मरे हांव लोक ना जाल्यार म्हाका जायना लोक नासता म्हणजे रावूं जायना तूं म्हाका केन्ना चोय हांवें केन्ना तरी ड्रिंक दिवंक जाल्यार म्हाका जायत जाय हांवें जेतो जाल्यार म्हाका जायत जाय म्हाका एकल्या म्हाका जायना तें सो ही म्हाका संवय जाल्या लोकांची आनी लोक मुगेलो हांव लोकांलो ह्या वेळार बाणावले कितें जातलें इतल्यो पार्टी आहा काँग्रेस आहा आम आदमी पार्टी आहा रेव्होल्युशनरी गोवन तृणमूल कितल्यो पार्टी खातड जाय न्हू पार्टी तो बरें येताय पार्ट्यो आनी जाताय पळय तितलेच एक्को मनशाक चॅलेंज करा तेजे चर्चिला म्हूण आमचोय चर्चिलाचे मरे एक सारको एक हें आहा एक सेक्टर आहा तो सदांचोच पिंटू म्हणटो तो रेजिनल म्हणटो त्याक पयलीं रेजिनल ना म्हणटा इलेक्ट करपी हांव आनी सीएब सारकें आयक मागीर तुगेलो हेंच सारकें हें हायस्ट हें कोण तें आर्किटेक्ट ते संसार चलता तेच्या आर्किटेक्ट म्हणून कितें आसता 500 भाशा आसताय ABCDE ई आहा तो आर्किटेक्ट म्हणजे काम करता ए आहा तो आर्किटेक्ट काम करना तें आपण सांगत तेंच जावपाचें तसो तें सो तें आहा तुगेलें कोण तेच कोण तें लायला मागीर तुगेले पूण आतां काँग्रेस मागीर तुगेलो रॉडनी म्हणटा हिंगाचो तो आसलो आम आदमी रॉयल म्हणटा आम आदमी आहले आनी कितें आहा म्हणजे सगळे पळय आहा एपट सगळे आहा तो ग्रूप आतां एक जाला कळ्ळें न्हू हो सदां ग्रूप म्हणजे कोण मरे बाबा ताका सदां तरी म्हणजे तरी ट्राय कोताय तें करीत रावचें मरे हांव म्हगे लोकांचेर विश्वास आसता जेजूचेर विश्वास आसता मिनी जेजूचेर विश्वास आसता वालांगाण साहेबाचेर विश्वास आसता आनी म्हगे कितें आहा तें लोक म्हाका वोट घालतलो म्हाका प्रॉब्लेम काय ना तुगे ह्या वेळार इलेक्शनाचो मुद्दे कितें वॉट इज द प्लॅंक तुजे ह्या वेळार लोकांक तूं कितें सांगता कित्या खातीर जिखून येवपाक जाय चर्चिल आलेमांव चोय लास्ट टायम हांवें लोकांक कांय सांगना लोकांक हांवें एकूच सांगलें जेन्ना चर्चिल आलेमांव म्हणटा तूं मोडटाय चर्चिल आलेमांव पळय म्हणटा तेका तुमी वोट घालात हांव तुजे बरोबर सदां आनी तुजे बरोबर सदां आसतलो तर ते म्हाका जिखोवन जाल जायत जें पळय म्हगेलें विजन आहा तें हांव तुका सांगना पूण हांव करून दाखयतलो म्हूण हांवें आतां कितलें केलें आसता आतां ह्या 5 वर्सांक तुवें केन्ना चिंतलो आनी तुवें आतां हारेबांद आयला हारेबांद कसलो जालो तुका बरो दिसला सो तें म्हगेलें विजन आहलें पूण हांवें गोंया लोकांक सांगना दुसरें म्हगेलें विजन तूं चोय तुवें आतां कोलया पावला जे एक्टींग ट्रॅक आहलो ट्रॅक तें पळय आहा सारकी ती होडी आहलो पळय ती ट्रॅकाची ती ही पळय आहा क्रीक पळय आहलोली ती पळय क्रीक आहा ती क्रीक म्हणजे एक हांडी ती खाडी सारकी तेका ती क्रीकांत हांव म्हगे पळय भुरगेपणां न्हू लिमालीत हांव पळय आहा तेन्ना बसलो पळय आनी जाक्षी बसलो पळय तेन्ना हांव लिमालीत सापड करतालो
आनी मला ते पोस्टर मारले आमी येळा बसलो तो आनी ते पोस्टर पळय आमी थिंग माताय पळय ना कोल्यां बल्यांक आनी मागीर थिंग ते क्रिकांत न्हांवताले उदक इतलें क्लीन जालें थिंग क्लीन आशिल्लें आनी ते नुस्तें जातालें सो थिंग तरी आनी ते क्रिकांत तरी तुवें पांय तरी दवल जायत पांय हय तुवें तर तो पांय घाल जाय तो कुसतालो सो तें मुगेलें एक विजन आहलें हांव म्हाका चान्स पडलें हांव आयज तुवें तें चयलां हांवें बट 14 crore मोडून थिंगा सरकाराचेर आज ती क्रीक कितें केलें चली तें सारकी आज तुवें आतां तूं कोल्या पावला हय इतलो बिडी मागीर आतां आमी गेले बाणाले तो येळी येता जाय तूं बाणाल येळी तांकां त्रास आसना आनी थिंगा एक सरपंच आहा तो रेमी तेगे एक म्हाका सांगलें आहलें आमी तुका सापड कोताय पूण तुवें आमकां एक प्रास बांदून पडलो सो हांवें थिंगा प्रास बांदिला चल तें सो आज न्हू जें पळय हांवें एक मात सांगलें कोणा सेरावले लोकांक तेन्ना तुका एकूच डिफिकल्टी आहा ती पावटी हांव तुगे सॉल्व करून दिता कित्याक ती 40 पावटी 40 वर्सां जालीं तुका हो येता तो येता आमदार सांगता वयता पारेकारान तुका सांगून गेलो आबा ओवर ब्रीज बांदतलो क्रॉसिंगाक तुका लेट जाता हांवें सांगलें हांव ओवर ब्रीज वो अंदर बायपास बांदतलो आज तें हांवें तांकां कोन्न दिलां आनी थोडे बाणाले पळय आहा हांवें पळय करमणी पंथान केडशी पंथान नावेली पंथान जे पळय हांवें जे टायम गेले त्या टायमाचे 3 पूल बांदले इतलें पळय हांवें पळय डिवलॉप केला तें मुगेलें फकत विजन पूण हांव लोकांक दिना तें विजन मुगेलें जालें हांव दुसऱ्या भाशेन पळयतालें म्हणून विजन कितें म्हणल्यार वचोन विजन म्हणटा खबर आसना विजन म्हणल्यार उतर न्हय आमकां सद्या पळय काँग्रेसीक कॅन्डिडेट पळय आहा तेका विजन जाल्यार तें आन्सर कितें दिलें जाणा तूं कितें दिलें आन्सर आपल्यागे विजन म्हणटा एकूच जेन्ना इलेक्ट जालो मोटरसायकल घेवन घरा कडेन देव बरें म्हणपाची पण विजन म्हणटा तो खबर ना तेका कितें तें एक जालें दुसरें काल तो कितें सांगत थिंगा तेका विचारलें प्रेसान बाबा तूं हे इब्राहीम मावलाना माफिया हें इतलें तेणें लोकांक मारून उडयला हेजेर कोणाचेरी हें फॉर्मालीन घाल वो तूं कितें करूं तो आमगे फ्रेंड म्हण मरे तो म्हणजे आज काँग्रेसीन हें फॉर्मालीन आनी लोकांक मारूंक सोदता रे बा जेन्ना तुका हांव सांगता 14, 13, 15, 16, 17 वर्सान मरे तूं एक सर्वे कर गोंयची हांव म्हणा कॅन्सर कोणाकूय जाता पूण कॅन्सर सेल म्हणटा एवरी बॉडी आहा पूण 13, 14, 15, 16, 17 तरी तुवें सेन्सर केलें तूं 100 मनशांतले 80 मनीस कॅन्सर जावन मेले आनी जेन्ना रेट घातली ह्या फॉर्मालिनाक आख्या एका गोंयांत आख्या इंडियेक तेन्ना आमची बायल ती आमची सामकी स्ट्रॉंग हें ती FDA ती आमगेली हिंगाची कोलवाची आयवा रोड्रिगीस म्हणून अरे ते एवॉर्ड दिवपा मरे ते फॉर्मालीन दवरलें म्हणून इब्राहिमान गेले ट्रान्सफर गेली ते त्रास ते बरें सारकें होणार घाल मरे अरे खंयचो सरकार जेन्ना एक असो दोता मनशां जीव सालाक वता आनी तुमी ते सारकें डिमोट करता रे बा म्हणून हें आज जाय देखून आज आनी कळे बाबा हे दिगांबरान सारकें दिगांबराक हे पोट बोडा दिगांबरान पळय म्हणटा हें सारकें फॉर्मालीन आनी तयार केला लोकांक मारपाक हें तुजें इलेक्शन अगेन्स्ट काँग्रेस अशें म्हणपा जाता एगेन्स्ट काँग्रेस न्हू काँग्रेस म्हणटा सरकार कोताय तूं म्हाका सांग काँग्रेस म्हणटा केन्ना सरकार केला सरकार कोताय ते केन्ना केला तुका हांव ओपन चॅलेंज दिगांबराक आखे काँग्रेसीक लास्ट टायम पळय भाव पळय आमगेलो संपलेलो भाव आमगेलो पारीकार जो पट दिन जाला तेन्ना हांवें 4 जाणां फुडें आनीक हांव 5 आनी 16 एकलो गेल्लो एकलो कोण आमगेलो राणेगे चेडो विश्वाजीत एकलो BJP गेल्लो 16 जाणां आहले 16 आनी आमी 5 जाणां आनी मुगेली सारकी ओपन चॅलेंज काँग्रेसीक ना जाल्यार जो पळय असिस्टंट ऑब्झर्वर आहलो डॉक्टर चलाकुमार तेका आपोवपाचो स्टेजीर बाबू गावलेकर अजूनय विचित आहा तेका आपोवपाचो दोगांयकूय आपोवपाचें आनी ना म्हणून सांगपाचें हांवें 5 जाणां फुडें आनी डॉक्टर चलाकुमार आपयलो दोतोर म्हणलें एशेशा म्हाका म्हणलो चर्चिल म्हणलो आमी तुका हितून दुखयला तुका आमी हितून दुखयला तुका आमी 1-2 एलायन्स दिवन दिवं नाय तूं हितून म्हाका हेंग मारलें ताणें चलाकुमारान आनी आयक
मागीर म्हणून आपण जालो गव्हर्मेंट कोता पूण चीफ मिनिस्टर म्हणून आपण कोता तूं सांगना कोणाक तूं म्हणून दिगांबराक सांगनाका तूं म्हणून जालो राबी सांगनाका सांगना हांवें हांवें तुका सांगेलो हांव तुका सांगता हेणे काडो बाबू कावलेकर हाडो सीएम म्हणून हांवें तेजो नांव डॉक्टर प्रमोद सावंत जालो ना तो मागीर जातलो तेज्या हुणी खबर आनी 14 दीस आनी तेजो मुगेलें म्हाका GFE इलेक्शनां बस म्हणला लोकांनी हांव बसनालो मुगे इलेक्शन हांवें केलो ना सोंपलो भाव तुगेलो कोण आमगेलो बाबूश पळयलो हिना तेणें म्हाका सपोर्ट केलो त्या लाविनान सपोर्ट केलो हांवें थोडे फोन केले आनी खूब टायमींग मेजॉरिटी जिखलो हांव पूण त्या टायमाचेर हांव कित्याक पावलो ना 14 दीस हांव म्हजे बराबर एक मायकल मुगे फ्रेंड एक म्हणटो एंटनी मुगे आहा तो आनी एक जायंत सगळे आमी जाणाय 4 दीस मुगे घराक येयले इकरा येता बाबू कावलेकारा म्हणून हाडो हांव एकदम हॅपी तुका जाय तें कर 4 दीस मुगे घराक वयता आज 14 दीस काडले कितें जाला ना म्हणून जालो म्हाका म्हणून जालो तूं म्हणून जालें एक काम कर हो म्हणलो धांवत भिता दिगांबर ओरिजिनल धांवत अरे तूं म्हणलें मामांदेर घान चिवून दूद दीत म्हाका तुका म्हूण सॉल्ट सिग्नेचर आहाय पळय म्हणून जालो दाखय हय ह्यो 5 मात आहाय 5 आनी सॉल्ट जाले 21 मात जाले तो रांदी बाबू म्हणलो सारको बाबू चीफ साबा फुल्ल आसलो न्हू बाबू सारक्या मारून दिना आमकां कित्याक एका सोन्या घाली सरकार करून दिना आज कितले वर्स जाली तांकां सरकार नाका हालीं बिश्टी काँग्रेस म्हणून हेडोवपा जाय कित्याक तूं उड आसतलो तुमी प्रेस तुमकां खबर आसतली एक दिसाक हे मोदीन एक स्टेटमेंट काडला हे वाडाराक आंबवण जे पळय स्कॅम आहा गरज तरी पडले जाल्यार आमी ताका भितोडितले ही भंय तांकां म्हाका एक सांग हे पर्रीकार भायर पडटकीर गव्हर्मेंट करपाची ही तुवें आज सांगता तेन्ना भायर पळोवना तो जितलो तेन्ना तुमी गव्हर्मेंट उडोवपा हय सारकें 100% आनी सोळ जाल्ले ओके ते सोळे आसले तुमचे कोण मागीर कितें जालें 5 जाण कोण आशिल्ले 2 जाणां विजयागे आहले ते फुडें ओके आनी 2 जाण तुका नांव सांगना एक नंबर प्लस जाल्लो हय तेका हांव सांगना तुका 5 जाण जाले हय हांव कित्याक हय तूं तेका आपोवन हाड मरे तूं आतां तूं वळखता चाला कोमाळा वय उना म्हणटार ताणें गव्हर्मेंट करपाक दिलें ना तेव्हा भायर कितें करतलो ओवर सन्स येना जाली 14 दीस केन्ना कितें गव्हर्मेंट करता जाल्यार 2 दिसांक कोता रे सारकें आनी तो पयर आयलो वगीच सांगता हांव एजंट म्हणटा गेलो कोणालो बीजेपीलो कोण म्हणटा अरे हो माय कॉल म्हणटा एजन्सी कोण बीजेपी कोळे बरे भरून बीजेपीले हेणी मरे 10 वयल मरे हो एजंट बीजेपी हो मरे हेणी 10 वयल मरे मुगे बाबाशान म्हणटा केन्ना वचतालो बाबाशाना बरें वयल आनी सांगो जालो आपण रावी हाडून तो वचता तो निमा कोणी गेलो मरे हे हो एजंट व्हड मरे बीजेपीलो आनी आतां काँग्रेस फोडपी पोट बन हायला तितून आनी तेगे हान आतां तूं येयला काँग्रेसीन तो या मरे तो कितें आहा तो तूं म्हणटा की मायकल लोबो हो काँग्रेस फोडपी मेन मनीस ताका काँग्रेसीन भितर घेतलो आतां भितर गेला तेका आनी कितें केलां तें तेगे दिशेन न्हू आयक तो किसो मत आपण व्हडलो हो म्हणून तेच ना तें एका काँग्रेसीचो यूथ आसलो तो मागीर बीजेपी जाला एका आमदार करपाक चड पुढचो सारको एंटनी आसलो एंटनी मिनीस ही मेन मेन तेका आमदार करपाक आतां बार्देसान ताणें काँग्रेसी उतर दिलो आपण 5 जाण जिखून हाडटा तो 10 जाण हाडो मरे 7 5 तो 10 जाण हाडलो पूण तेका जिखून सांग पूण तेका जिखून सांग कलंगूट तो बरो पॉप्युलर म्हणटाय कलंगूट चड पॉप्युलर तो केदो आमी स्पीच आयकली जाल्ली म्हाका एक सांग चर्चिल बाब ह्या इलेक्शन खूब क्रुशियल म्हणटात एका अर्दान बीजेपी दुसऱ्या अर्दान बाकी सगळे पार्टी तर बाकीच्यो सगळ्यो पार्टी लागीं कितें आयले ना बीजेपी वायट सगळेच म्हणटात सगळे काँग्रेसीन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा लागीं कितें हाडलें ना तृणमुलाक लागीं कितें हाडलें ना आम आदमी पार्टी तूं म्हण म्हाका एनसीपी कितें सोडलो म्हणून हय 8 म्हयने जाले 8 म्हयने हय म्हणजे 2 वर्स फुडें प्रपोजल हेणें दिलो कोणें शरद पवारान आमकां हेपाट सीट जाय आनी तेमल्या यस केलें ओके उपरांत चलता आनी बाबा पेच जाता तुवें केदो लास्ट डेट हांव फोटो मारता तरी एक दीस कितें जालें आनी हिंगा हेडे म्हूण ताका इंचार्ज केलो आसलो हांवें दोतोर हेडे तें विचारना हेडे येयलो मला शिशा आज मारलो तो तो म्हणलो आज म्हाका गुंडू रावना आज म्हाका गुंडू राव म्हणटा भायर गेलो म्हणटा तें आनी आमी तेच म्हणपाक लागले तर चाक्कू फोटो गेलो बाबा मुगे फ्रेंड विजय आनी तुगेलो राहुल बावल सगळे एश करून हात घेवन थिंगा हांवें रोखडो फोटो धाडलो बाबा प्रभू हेडे कितें तूं फोटो जाय कितें रे ते
तूं ना म्हणटाय जाल्यार हो ते फुटी येवन मरे अरे हे आनी कितें म्हणून जालो मागीर कळ्ळें तिसऱ्या दिसा आमकां मेळ्ळ्या आयकां तिसऱ्या दिसा आमकां मेळ्ळ्या तिसऱ्या दिसा हो येयलो आमी गेलो पसरकार कोण पसरकार अरे आमी गेलो मळगोतो दिगंबर कामत तो येयलो तुझा कितें म्हणलें पसरकार पसरकारून दाखयलो तो कोण धरून ताका हांवें हाडला आनी चीफ मिनिस्टर जालो म्हाजो ना तो चीफ मिनिस्टर जाता सारकें तो येवन आहलो तेन्ना हांवें तुमी सगळ्यां बरें येयलें मरे हांव बाबा त्या गाड्यार चीफ मिनिस्टर करा जालो ना तो चीफ मिनिस्टर तो आतां कितें शपथ सांग म्हाका हांव आलो जालो चीफ मिनिस्टर आतां मुखार जातलो जाता ते गेले आयक तो येयलो आनीक प्रफुल्ल हेडे आनी हो गुंडरागे पोर ताका म्हणटा दिनेश गुंडूराव. तो येयलो बरें आमी पयलीं थिंगा आमच्या आमी जेयले बरें थिंगा ताली बरी जाता न्हू ताली बरी बरी हायली उलो तरी म्हणालो एसएसच्या म्हणलो तुगे म्हणलो तिकेट वी हॅव नो प्रॉब्लम आमी तुमी म्हाका तिकेट दिवपा जाय लास्ट टायम तूं तिकेट दिली ना मरे मुगे कित्याक तूं म्हणलें 8 सिटां उलोय नाजाल्यार हांव ना ना म्हणलो तुगे कोण आमगे लोकल आहाय ते म्हणलो तूं ना म्हणटाय आनी कितें आमी बरें सलाम मारलो भायर सरलो हे कोण आतां दिनेश गुंडूराव आनी दिनेश गुंडूराव सांगलें तेन्ना मरे एका आमगेल्या दिगंबराक पांय मारलो जालो वचो ना दिगंबर बाब तूं कोणें हाडलो रे पारेकार हांगा आणलो तुवें मारलो जाले कडेन तूं म्हाका लागून जावन सांग मरे ताका सो हांवें म्हणलें पॉलिटिक्स म्हणलें जायत चलां तुमकां म्हणलें काँग्रेस गव्हर्मेंट करपाक नाका आनी म्हाका खबर आहा लास्ट टायम तुमी केलो ना ताका लागून तुमी आमकां तिकेट दिवपाक सोदनाय सो आम तिकेट जाल्यार आमी गव्हर्मेंट आगो काय मातशें आयक मागीर काळा न्ही हांवें मुगेले पार्टीचो लिडर आसलो पळय शरद पवार फोन केलो तो तेगे ऑफिसांत फोन घेना प्रफुल्ल पटेल लागे तेगे ऑफिसांत ते फोन घेना पावना म्हणटाय हांवें हेडे म्हणलें हांव आनी 20 दीस तुका नाजाल्यार आमगे डिसिजन घेता ना पूण एक सांग म्हाका तुमचे कडेन फॅक्च्युअल उलोवया तुमचे कडेन एनसीपी कडेन 10 कॅन्डिडेट आसात खंय 8 कॅन्डिडेट आसात आहले आमी केल्ले न्हू चोय आमी केल्ले कितें आमी एक मागलोली हिंगा खंय वेळे एक मागलोली आमी नुयें 2 जाले एक मागलोली आमी नायल मागोना कित्याक नायल तेजो लुजन आहलो न्हू सारकें लुजन आहलो नायल मागोना आमी मागलोली एक मागीर तुगे आमी मागलोली एक काणकोण एक मागलोली आमी हिलपाली तिकेट दाबोली एक मागीर आमी आनी विचार 10 इश्ट कोण जाताले विचार घालपाक पण आमी 10 मागले पूण 8 म्हणले ते मरे ना पूण मागीर काँग्रेसीन ना म्हणटकीर तूं एनसीपीन कित्याक रावलो आयक जेन्ना एमी म्हाका सारको हें केलो म्हणजे हांव मुगे फोन घेना न्ही हेजे घेना प्रफुल्ल रे प्रफुल्ल घेना ते बिजी आहा कोताय आनी हांवें प्रेसार टायम दिलो न्हू तो तुका डिसिजन घेता हांवें हेडे बाब सांगलें हेडे बाब आनी 20 दीस दिता तेज्या फुडें म्हाका ममता बनर्जी मेवली ममता बनर्जीन म्हाका कोटेसी कॉल आपयलो ममता बनर्जी म्हाका सांगलें चर्चिल बाब चोय आपण एस आहा आपल्याक हितून जाणा आपण कोणाचे हितून आपण झगड आनी गोंयाक कितें बरें तरी करया जाल्यार म्हळ्यार हांव आसतलो आनी टायम पयशे दिता म्हणटे खरें प्रत्येक 5-5 कोटी 10-10 कोटी रेजिनाल्डाचें नांव घेतात इतले कोटी दिले हय करे म्हाका कितें दिले म्हाका 50 दिवं नाय 50 कोटी 50 म्हाका दिले 50 चेडवा दिले नाय उलोवपी कोण रे हो प्लामार आतां उलयता ना रे प्लामार एकलो बसलो हिंगा तो उलयतालो न्हू तो उलयलो तेजी आतां पार्टीन घातले केस हांवें घायले ना केस कितें आसता आय एम नॉट फॉर द मनी माय फ्रेंड हांवें मुगे जिवितान पयशां तोंड केन्ना चोयलें ना हांवें पयशां तोंड कित्याक चोयलें ना हांवें मुगे लायफान पड पयस पड म्हणटा मुगे पळय शापाय शामांगे कितें आसलोलें तें देखून हांवें फुटबॉला वगडायला अगेन्स्ट तुका फुटबॉला पयशे लागता तुका म्हाका फुटबॉला पळय आख्खी हांवें कितली भाटपड काबार केलें तुज्यान मरे एक काम करपा जाता तूं कॅनरा बँका मरे मुगे एक पयलीं खबर विचार 16 करोड थिंगा इंट्रस्ट सारी गेल्या बाटिंगून इतल्या वर्सां मागीर फुटबॉल म्हळ्यार कितें रे हांव तशें म्हणना मुगे फुटबॉल 55 इयर्स फुटबॉल चलयत जोरदार काबार केलें हांव तरी फुटबॉल तरी चलयना जाल्यार 5 हॉटेल आसतालो म्हाका गिरेस्त काय येना मुगे गिरेस्त काय म्हणजे भुरगीं मुगे बरें शिकल्या मुगे सगळीं बऱ्या
वयता न्हू कितें वता रे बरोबर वयता वत कितें तूं तुगे निम्मा कडेन पॉलिटिक्स तुका निम्मा कडेन मरे बायल तुका बरी आसा जाल्यार तुका एक बरो काशांव घातली मचे बायल बरो जाल्यार तो काशांव तुका बरो मेळना आनी मचेय बरो म्हणे सो मुयता सावन कांय नाही सो मुगेल कितें आहा मुगेलो स्वभाव जेन्ना हांव एक बरो गोरव्यांतलो जे म्हाका त्रास जाले लायफान तेदोन त्रास म्हणटा म्हाका पडाय देखून हांव गरीब समाजा बरो आहा आनी हांव गरीब म्हणटा तेका मुगे लायफ कोण सापड तुगेले आतां लेगसी तुगेले धूव चलयतली हा तुजी पळय Sure, पॉलिटिक्स sure. ते आतां तूं ह्या वेळार रिटायर जातलो म्हणटा हय मागीर तूं ताका पूर्ण ताच्या हातान दितलो सारकें ते चोय तेका हांवें गेलो ना पॉलिटिक्सान तें येयलां पॉलिटिक्सान हय तेगे कितें आसा ते नॅचरल येयलां हांवें फोर्स केलें ना तेका पॉलिटिक्सान म्हणून पूण ते नावेली करतले ते काय फुडें बाणवले येतले कितें चिंत्ता तूं मागीर चोय हय आज हांव कितें जैता ते म्हाका आज आहा हालीं कितें जैता तें हांव सांगना तुका पूण प्रॉब्लेम कितें आहा मुगेल जिवीत पळय आहा आज 72 इयर्स जालें म्हाका हय इतलें म्हाका जिवितान स्ट्रॉंग हें दिलां देवान तें म्हाका व्हड उपकार आज आसतलो हाल आसना म्हणून सांगूं जायना आमचें जिवीत म्हणटा तें भिजतलें सो हांव आसतोणपणे हांवें पण लोकां पासून आनी गरिबां पासून कितें केलां त्या लोकां गेले बेसवांचेर आज म्हाका गोंयां तृणमूल काँग्रेसीक कॅथलीक वोट दितले कित्याक ती कॅथलीक कॅथलीक वोट ह्या वेळार बीजेपीक डिफीट करतले म्हणटात अरे बाबा स्प्रेड कॅथलीक करपाक चड लोक त्रिमुला दितलो कित्याक हय जी मनीस पळय आहा ती हय तूं तरी वचत थिंगा कलकत्ता 70% हिंदू 20% तुगेलो मुस्लीम मुस्लिम हय 3% तुगेलो कॅथलीक हय पूण 3% कॅथलिका मध्ये एक मदर ट्रिजा जी पळय आसली ती बज्जीत सांज जाल्या तेगेलो कोयंत मोडटाले बीजेपीन रातचे ती धांवन येवन ती कोयंत साला केली मरे आज तरी ते तरी हेका आमची मादर आमची आमगेली मादर ट्रिजा तरी तेन तरी इतलें तरी केलां जाल्यार खूंच कॅथलीक म्हाका कित्याक उडक आसना कित्याक लागून कॅथलिकाची कोण तरी ती पळय बायल म्हणटा आयज ती पळय बायल म्हणटा हय ती बायल कॅथलिकाक हिंदुवांक मुसलमानांक 12 बेगीन वचपी हय 12 बेगीन वचपी आज तुका हांव सांगता आज पळय 3 स्कीम केल्या न्हू तेमी ह्यो स्कीम केन्ना काँग्रेसीन दाखोवंक ना मरे बीजेपीन दाखोवंक ना आनी ती आनी आहा ती पार्टी ती बीजेपी बी टीम ती खंयची आम आदमी आहा ती तूं खबर आहा सो एमी ती दाखयली ना आज तेन दाखयली म्हणटकूच हे सगळे पिस्साले मरे कित्याक चोय जी पळय तेन हय लक्ष्मी हय हिऱ्या लक्ष्मी पळय हें केल्या हय 5000 केले 5000 एक बायलेक क्वेश्चन केला तुमी प्रेसांनी कितें सांगिल्लें तेमी जेन्ना कालकाता 500 रुपया केल्या सारकी आहा 500 रुपया केल्या कित्याक कालकाता 1,40,00,000 लोक आहा मरे बरोबर बायलो आहाय सारकें सो तेंगा 500 रुपया म्हणटा तेगे बजेट इल्लें आहा हिंग होगत 3.5 लाख बायलो आहाय सो 5,000 न्हू 10,000 करून जाता म्हणटी बजेट आहा ते कडेन तेन्ना मागीर प्रेसान एक्सेप्ट केलें आतां युवा शक्ती ना पूण ती हे आय पळय जी पार्टी रुलिंगान आय ना 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 आय आय काय 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 गोंया बंडल मारपाक गोंयान हांवें बंडल मारपाचें ना बरें बंडल न्हू गोंया हे पावटी 100% टीएमसी गव्हर्मेंट कोता खंय तुमची आय करे बाबा आय करे टीएमसी एलायन्स कोणा कडेन जाल्या एमजीपी एमजी कडेन ते म्हणटा आतां आमकां त्रासां पडले म्हणून आय करे कोण म्हणल्यार ते एमजी दे आर व्हेरी हॅपीएस्ट मॅन तेम गेले तेंका पर्टिक्युलर सिटले न्हू इकरा कितें तांकां 10 दिलेत इकराले न्हू तेंगेले 7 कॅन्डिडेट सारके शुअर हांव वयर सांगना तुमचे तुमचे आमचे 8 ते 9 कॅन्डिडेट शुअर ओके वो 10 जायत पूण 15 जाण जातात आय करे 10 आनी 8 कितले जाले हय 18 जाले 18 जाले हय आनी 16 घाल जाय तूं 4 आंकडे धांवन येतले मरे तुमी परत तूं लोकांक फोडटलो कितें तूं लोकांक फोडून तुजे पार्टीन घेतलो म्हणटा हांव लोकांक फोडपा ना धांवन येतलें फोडपा गरज ना थिंगा शी बुज्या आवय अरे चोय तूं कित्याक सांगता लास्ट टायम हांव इलेक्ट जालो पारिकारान म्हाका सपोर्ट मागिल्लो हांवें म्हणलें हांव तुका हेजेर दिता सपोर्ट इश्यू बेजाचेर तूं म्हाका लागून भायर रावन मिनिस्टर करता तूं म्हाका हांवें इश्यू बेज सपोर्ट कर हांव येयलो बाणाल्यांत आख्खे मुगे वकार आपयले एसएसआ कितें करपाचें सगळे वचपाक लागले एक 10 जाण म्हणलें ना हांवें कितें म्हणलें नाका तें मात्र कितें हांव केन्ना तेंगे हें जालो न्हू भायर रावन तरी आसा भायर रावन
मागीर कितें जालें हांव वचना मागीर पारीकार हें जालें हांव उडोवपाक गेलो मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंत जालो हय ताका हांवें इश्यूबेज सपोर्ट केलो लेटर पासून दिवं ना हय इश्यूबेज सपोर्ट केलो खोल एकटे जाणां बायसोलां सी बायसोलां इश्यूबेज हय पूण तेणें म्हाका चॅरमॅनशीप घे म्हणली हांवें नाका म्हणली हय कित्याक हांव गेलो पूण तुका फुटबॉलाक सपोर्ट म्हाका फुटबॉलाक त्याला सपोर्ट केला फुटबॉलाक कांयच केलो म्हणटा तो फुटबॉलाक कांयच केलो संपलेलो पारीकारान 4 गेमी आहले 4 गेमी म्हाका लागून ते म्हाका कसो पयशे ते इज स्मॉल अमाउंट मॅन मुगे बाजेट केद रे ते माय फुटबॉलाक फुटबॉल मुगे बाजेट आनी नाका आनी हांव सांगना तुका बाजार प्लेयराक विचारना आयक एक टायम ऑर्डर पळय म्हणटा तो प्लेयर 1,40,00,000 घेवपी एकलो ओ तसो प्लेयर आनी इंडिया येयलो ना ऑर्डर पळय म्हणटा तसो प्लेयर इंडिया येयलो ना ताका प्रेसान नांव घायलें गोल मशीन म्हणून गोल्ड कपा प्लेयर तो तसो प्लेयर इंडिया येयलो ना सो वॉट आय एम सेईंग हे 3 करोड पळय म्हणटा तेणें म्हाका करूं नाय ते तुंगिल्या मनशांक गेले ते मोठ्या मनशांक गेले ते भाव आहलो तुगेलो कोण तेन्ना आमी हो आहलो सालगार आहलो मागीर तुगेलो डेपो आहलो मागीर हो आहलो स्पोर्टिंग आहलो हांव आहलो 4 क्लबांक गेले तेणें आनी तेणें कित्याक गेल्ले तेणें गोंयची गेम स्पोर्ट्स ते फुटबॉल म्हणला आनी तेणें स्कीम केल्या ती स्किमीचो जेन्ना मायनींग बंद जालें 3 क्लबान सोडली मरे एकलो रायलो गेन क्लब आनी जेन्ना मुगे रायडा तो हांवें घेयला इज नॉट बिकॉज ऑफ तुका पॉलिटिक्स इम्पॉर्टंट काय फुटबॉल इम्पॉर्टंट मग सांग फुटबॉल इम्पॉर्टंट तुका सांगलें कोणाक एक खंयचें सोड तूं कितें सुट्टलो पॉलिटिक्स आचोट न्हू पूण आतां फुटबॉल सोडना पूण फुटबॉल घेवन बसतलो सारकें सारको 100% हय आमी चर्चिल बाबा कडेन जवळ 1 वर उलयतात चर्चिल बाबान सामकें मेकळेपणान जापो दिल्यात म्हत्वाची ताणें एक निमाणी जाप दिली ती बरी दिसली म्हाका ताका जर हांवें सांगलें ऑप्शन कितें पॉलिटिक्स काय फुटबॉल ताणें सांगलें म्हाका आपूण फुटबॉल घेवन बसतलो आनी चर्चिलाक आमी पयलींच्या नांवांत चर्चिला कडेन जवळ 35 वर्सां हांव ताका वळखता पयलें इलेक्शन लडिल्लो तेन्नाच्यान आतां मेरेन हांव ताका बारीक नियाळटा आनी ताका मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना सुद्दां हांवें ताका पळयला आनी असो हो चर्चिल हो राजकारणांतलो वेगळो मनीस ताजी तुमी मुलाखत आतां पळयली चर्चिल बाब तुमी ह्या प्रचारान इतले भायर गर्दी जमल्या तुवें आमकां इतलो टायम दिलो हांव तुज्या काळजांतल्यान उपकारी आसा देव बरें करूं